63वो गोंय मुक्ती दिन सेलिब्रेट करता आसतना म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की पुराय गोंय मुक्ती संग्रामात जवळपास 73 मार्टियर्स म्हणजे जांकां वीरगती प्राप्त जाली त्या 74 मार्टियरा पैकी आमी जवळपास 15 जाण लोक जे आयडेंटिफायड केले। बाळाराया मापारी हे कर्नल बेनीपाल सिंग, बसवराज हुडगी, शेषराज वाडीकर, तुळशीराम हिरवे गुरुजी, बाबूसो केशव थोरात, सखाराम शिरोडकर, रोहिदास मापारी, यशवंत अगरवाडेकर, बापू विष्णु गावस, रामचंद्र नेवगी, बाळा दोंडू परब और लक्ष्मण वेलिंगकर, केशव श्री टेंगसे और परशुराम आचार्य आणि 15 जाण लोक ज्यांचे फर्स्ट लीगल हेर जे हयात आसा तांकां फेलिसिटेट करपाचें। तांकां आमी ऑलरेडी 10 लाख रुपयाचो चेक येता त्या 18 डिसेंबराक म्हणजेच आमच्या गोंय मुक्ती संग्रामाच्या आदल्या दिसा आणि तांकां खातीर परत एकदां फेलिसिटेट करप हें आमी थारायलां की गोंय सरकारा वेळार जे महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले तांकां काय तेन्ना पेन्शनूय दिवंक नाशिल्ली। तेद्या वेळार बाळाराया मापारी सारकेल्याक म्हणजे तेद्या वेळार तांकां पेन्शनूय मेळूंक शकूंक नाशिल्ली। घडये कदाचित हे फ्रिडम फायटर्स आसा हांच्या फर्स्ट जनरेशनाक तेन्ना नोकऱ्योय बी दिवंक ना किंवा तांकां नोकऱ्योय मेळूंक ना। म्हणजे खऱ्या अर्थात गोंय मुक्त संग्रामांत जेंच्यांनी वांटेकारी जाले, आपलो प्राण खऱ्या अर्थात प्राणांक लायलो, तांकां एक्चुअल बेनिफिट्स जे मेळूंक जाय आशिल्ले ते तांकांय मेळूंक ना, तांच्या फर्स्ट जनरेशनाकूय मेळूंक ना, तांकां तितलो आदर रिस्पेक्ट हो मेळूंक ना। म्हणून 63 वर्सां उपरांत काय जायना म्हणजे म्हाज्या सरकारान डिसिजन घेतलें